आज एसएमबीचो दुसरो दीस आणि आयज जे क्वेश्चन आयिल्ले तेन्ना पयलो क्वेश्चन जो रेज केला एम एल ए विजय सरदेसाय आणि एडवोकेट कार्लोसान तो म्हटल्यार म्हादयचो इशू. म्हादयच्या इशूचेर सरकार कितें स्टेप्स घेता हो प्रश्न तेंच्यांनी विचारलो. तेंच्यांनी पयलो जो प्रश्न मांडलो तो असो की सरकारान जरी कोर्टान जरी केस आयली तरी सरकारान स्टे कित्याक घेवना, म्हणजे जे कर्नाटका कितें काम करता ताचेर स्टे घेवपाक जाय आशिल्ली अशें तांचें म्हणणें आहलें. मागीर ताका WRD मिनिस्टर तशेंच चीफ मिनिस्टरान उत्तर दिलें की ते ऑलरेडी फॉलोअप करतात, सगळे तेंचे कोर्टान तेंचो मॅटर चालू आसा. मागीर विजय सरदेसान आनी एक क्वेश्चन रेज केलो की हावस कमिटीची कितले मिटींग जाले. मागीर ताका WRD मिनिस्टरान आन्सर दिलें की हावस कमिटीची एकूच मिटींग जाल्या आयज मेरेन आनी दुसरी मिटींग रोखडेच जेन्ना असेंब्ली सेशन काबार जातलें तेन्ना दुसरी मिटींग घेवपाक येतली. मागीर विजय सरदेसाय आनी एक तांकां सांगलें की तुमचे लॉयरांची फी इतली आसा, इतले लॉयर कित्याक तुमी एफोर्ड करता, जर आनी जर बाकीचेर जर पळोवंक वचत जावं कर्नाटका महाराष्ट्रा इतले लॉयर अफोर्ड करिना म्हणून. सो मागीर WRD मिनिस्टरान सांगलें की टीम खूब जाय पडटा कित्याक खुबसो अभ्यास आसता त्या खातीर. मागीर आनी एक क्वेश्चन युरी आलमान रेज केलो की DPR जो तुमी चॅलेंज करपाक आशिल्ले तेचें कितें जालें, तुमी एक्चुली सेंट्रल गव्हर्मेंटाक सांगूंक जाय आशिल्लें किंवा DPRचे विड्रॉ कर म्हणून. DPR जो कर्नाटका गव्हर्मेंटाचो DPR आमी जाणा की फाटल्या दिसांनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान अप्रूव केलो, ताचेर व्हडलो बोवाळ जायिल्लो. गोवा गव्हर्मेंटान सांगिल्लो की तो आमी विड्रॉ करपाक लायता पूण ते आयज मेरेन जालें ना म्हणून तो क्वेश्चन युरी आलमान रेज केलो. सो स्टेट गव्हर्मेंटान ताचें स्पेसिफीक अशें आन्सर कांय दिलेंच ना, पूण हे सगळे गजाली तेंच्यानी आमी कोर्टा मुखार आमी ऑलरेडी चॅलेंज केला म्हणून. मागीर आनी एक इशू आयलो जो युरी आलमान रेज केलो की प्रवाहाचे मेंबर केन्ना अपॉयंट करपाक येतले, ती कमिटी केन्ना करपाक येतली आनी तेंचें ऑफीस केन्ना जातलें. सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमी जाणा की फाटल्या दिसांनी स्टेट गव्हर्मेंटाक पणजे ऑफीस घालपाक परमिशन दिला. सो हांगा WRD मिनिस्टरान अशें एश्युरन्स दिला की फुडल्या 15 दिसां भितर हांगा तेंचें ऑफीस म्हणटा तो जागो बीन आयडेंटिफाय करपाक येतलो आनी ऑफीस घालपाक येतले. मेंबर अपॉयंटमेंट करप आसता ते सगळे चडशे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आसा. फकत एकूच मेंबर गोवा गव्हर्मेंट अपॉयंट करूं शकता, म्हणजे सांगूंक शकता तो कर्नाटका एक सांगूंक शकता आनी महाराष्ट्रा सांगूंक शकता. सो 3 मेंबर आसले ते स्टेट गव्हर्मेंट अपॉयंट करूं शकता. बाकीचे सगळे जे एक्सपर्ट आसा एनवायरमेंटलिस्ट आसतले ते सगळे सेंट्रल गव्हर्मेंटान अपॉयंट करपाचे आसता. आनी एक गजाल जी विचारपाक आयली, दुसरो क्वेश्चन जेन्ना म्हादयचेर इतलें डिसिजन जाता की फायनली सरकारान सांगलें की कितें जालें तरी म्हादयच्या बाबतींत कशें आमी कॉम्प्रमायज करपाक ना, गोवा गव्हर्मेंट कसो कॉम्प्रमायज करचो ना म्हणून. मागीर एक इशू आयलो तो MLA म्हणटा तो संकल आमोणकरान रेज केलो तो मुर्मुगांव पुलीस स्टेशनाचो की तांकां जागो ना, थंय स्टाफ कमी आसा. सो मागीर ताका आन्सर दितना CMन सांगलें की सद्या तरी स्टाफ खुबसो ट्रेनिंगेक गेला की 500 कॉन्स्टेबल ट्रेनिंगेक आसा, थोडे पुलीस इन्स्पेक्टर ट्रेनिंगेक गेला, थोडे होमगार्ड आहात जे थोडे जाण पुलीस जावपाच्या ते ट्रेनिंगेक आसा. सो सगळ्यांचे ट्रेनिंग काबार जातकीर ताका इमिडिएटली स्टाफ दिवपाक येतलो. तशेंच ताका लेडी कॉन्स्टेबल ताका मोल आपणाक जाय ती एक ताका इमिडिएटली दिता म्हणून सांगली. प्लस ताका पुलीस स्टेशनाची बिल्डींग जाय आशिल्ली. सो गोवा गव्हर्मेंटा म्हणजे CMन सांगलें ताका इफ तेंच्यांनी जर कसली प्लेस नाल्यार खंयचे गव्हर्मेंट ऑफीस जे खाली आसा ते जर तांकां आयडेंटिफाय करून दीत जाल्यार मुर्मुगांव रोखडोच तांकां पुलीस स्टेशना खातीर आनी दिवपाक येतले. तशेंच हो सेम क्वेश्चन दाजी सारकान रेज केलो की तुमी अवेरनेस कित्याक करना लोकां मदीं, खुबशे क्रायम जातात. सो मागीर CMन ताका रिप्लाय केलो की हाच्या पयलीं सरकार म्हणटात तशें अवेरनेस करीत आसता, पुलीस डिपार्टमेंट करता, ट्रॅफीक पुलीस करता, आपल्या परीन ते करीत आसता अवेरनेस. एकएकदां एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2-2 प्रोग्राम आसता, अशें सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तेंचे म्हणटा ते अवेरनेस चालू आसता. मागीर जो क्वेश्चन केलो एक MLA वेंझीन केलो तो म्हणल्यार फुडलें अंदू जाणा आमी की ह्या फावट पावस कमी पडलो, डॅमांची म्हणटात तशी पातळी सामकीच देंविल्ली, उदक नाशिल्लें. सो फुडें प्लॅन कितें, अंदूच्या वर्सा जालें बरें आसा, अंदू लेट मॉन्सून स्टार्ट जालो. सो ताका आन्सर WRD मिनिस्टरान दिलें की तेंच्यांनी ऑलरेडी प्लॅन केला की जो फ्लो आसता, जो सप्टेंबर मेरेन उदकाचो फ्लो आसता तो कंट्रोल करप. धरणां सद्या तरी अजून सगळी भरोंक ना, पूण पंचवाडी बीन धरण सद्या ऑलरेडी ओवरफ्लो जाता. अंजुना डॅम जो म्हणटा तो फुडल्या 15 दिसां भितर ओवरफ्लो जातलो. पूण जे उदक कॅनलांतल्यान जेन्ना ते सप्लाय करता तेन्ना ते खूब सिपेज जाता, म्हणजे जेका आमी गळटी म्हणटा उदकाक लागतात ती सगळी स्टॉप करप, रिचार्ज करप सगळीं धरणां, प्लस पंप हावस सगळी रिचार्ज करप, हे सगळे स्टेप्स आतां फुडल्या म्हयन्या भितर घेवपाक येतले. तशेंच फुडलो जो 23-24 खातीर प्लॅन आहा तो ऑलरेडी तेंच्यांनी वॉटर स्टोरेजाचो प्लॅन तेंच्यांनी ऑलरेडी स्टार्ट केलेलो आसा.
तेंच्यांनी म्हटलां की एक चरावणी डॅम आहा ताका ऑलरेडी वायल्ड लायफ बोर्डान परमिशन दिलेली आसा, सो ताचें ते काम आतां रोखडेंच सुरू करतले. प्लस आनी 2 धरण बांदपाचो सरकाराचो प्लॅन आसा आनी फुडल्या कांयच म्हयन्या भितर तांचे फावंडेशन स्टोन घालपाक येतलो. मागीर आनी एक इशू जो आयलो तो म्हळ्यार फुडें मागीर जेनिफर मागीर 0 आवर मेन्शन सुरू जालें. 0 आवर मेन्शनाक एक इशू आयलो तो म्हटल्यार ड्रिंकींग वॉटर टँक आसता ते टँक आमी पळयलां की कांय दिसा पयलीं लोकांनी टँकर धरिल्लो. तो टँकर सिवरेजाची उडयतलो आनी तो टँकर सकाळ फुडें लोकांक उदक सप्लाय करतालो. सो ताचो इशू विजय सरदेसायान रेज केलो आनी ताणें म्हटलें की आयज गोंयान 857 वॉटर टँकर आसा, ड्रिंकींग वॉटर टँकर, आनी भितरले फक्त म्हणटा ते 5 जाणांक आयज मेरेन वॉयलेशना खातीर बूक केला. तशेंच पूण एकाय कडेन NOC ना, जी खरी म्हटल्यार वॉटर टँक जे ड्रिंकींग वॉटर कोण सप्लाय करता ताका एज पर रूल NOC जाय आसता ती म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंटान, ती एकाय कडेन ना म्हणून. सो तुमी ते कशें मॉनिटर करतले. सो मागीर ताका निलेश काब्रालान आन्सर दिलें PWD मिनिस्टरान की जे आतां वॉटर टँकर आहा ते सगल्यांक म्हणटा तशें एक ॲप करून GPS सिस्टम लावपाक येता, जेणे करून ट्रॅक करपाक येता ते खंय वता तांकां मॉनिटर करपाक येता, जेणे करून तो हो इशू जो आहा तो सॉल्व करपाक येतलो. प्लस तांकां सगळ्यांक परमिशन घेवची पडटली. अशें करून आयचें अधिवेशन आतां मेरेन सुरू आसा. अशीच आमी तुमकां अपडेट घेवन येतले. तो मेरेन पळयत राहा प्रुडंट मिडिया. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश रेड्डी आनी स्वप्नील तारी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.